आम्ही खूप सोचले. आमच्या घरात सुद्धा आम्ही सोचले. आमचे भाऊ जाण टाकून एक पोस्ट कोविड आणि एक बाहेर पडले. पुढे एक गजाल लक्षात दवरा. आता आम्ही दोघे राहून उपयोग हांव भिवपाची गरज ना म्हणना. आता आम्ही दोघे राहून उपयोग ना. कारण आम्ही फुडल्या 15 दिवसांत संबंध म्हणटा हांव बिफोर शिरोडाकूय सांगता तुम्ही आमचे बरोबर या. म्हजो पक्ष हो जनतेचो पक्ष. तुमकां जर खरेंच परिवर्तन जाय जाल्यार तुम्ही आमच्या बरोबर या. आम्ही तुमच्या बरोबर आसा. पण तुम्ही जर येना जाल्यार आमी तुमचे कडेन कशे वतले. हांवें स्वता सांगितलें धार्मीक गांवांत हांव कितें तरी डिसिजन घेता आनी त्या प्रमाणे तुका हें तांणी पत्रकार परिशद घेतली. त्यो तरी कांय नजो पत्रकार परिशद घेतली पूण कांय नजो जायना. पूण तुम्ही मोटिवेट जावपाक जाय. आमचे बरोबर येवपाक जाय. म्हजो पक्ष बरोबर कोणी तरी ठरयलें कोण तरी मुखार सरलो आमी सर्वे करुया. हांव सगळ्यांच्या नांवान सर्वे करता. हांव दोतोर आमचो प्रभुदेव साय आसा ताज्या नांवान संदेश प्रभुदेसाय नांवान दया नायक आमचो विशांत गांवकार सुशांत गांवकार खुद्द मुळे आमचो बसला ताजें नांव अशें सगळ्यांचे सर्वे हांव करपाक तयार आसा. कारण शेवट आमकां जिखपाक जाय. आनी आमचे कडेन आयपॅक एजन्सी आसा. आयपॅक एजन्सी मार्फत हांव बरी सर्वे जबरदस्त सर्वे करता. आनी त्या वेळार आमी उलयले तुमी उलोवपाक ना. ताका तो जर काम करता ताचेर अडचण हाडूं नाका. तुमी काम करा. आमी एकत्रीत मुखार या. हांव तयार आसा. म्हजो पक्ष तयार आसा. कारण म्हजो पक्षाक कितें जाय हे जे लुट्टा ते बंद करपाक जाय. म्हजो पक्षाक हे लुट्टा ते बंद करपाक जाय आनी गरीब जनतेक आदार दिवपाक जाय. आज गरीब जनतेक आदार दिवपाची आवश्यकता आसा. आनी त्या खातीरूच कार्यकर्त्यांची पयली पिढी भविश्य घडयली. दुसरी पिढी आमची भुरी किंवा आमचे पंचवाडी आसतली आनी तेही तुमकां कळयतले मी. मित्रांनो दुसरी गजाल आसा व्हेरी इम्पॉर्टंट की आजचे सरकारी आसा पळय हे सरकार न्हय. सरकार म्हटल्या नंतर ताका एडमिनिस्ट्रेशन आसा गव्हर्नन्स आसा. गव्हर्नन्स आसा का आज लाडली लक्ष्मीचे पयशे ना. आज सिनियर सिटीजनाक 3 महिने पयशे ना. आज गृह आधाराक 6 महिने पयशे ना. तुम्ही थंय बसून मायनिंग ऍक्टिव्हिटीज तुम्ही बंद केल्या 5 वर्सां जावन गेली 7 वर्सां जावन गेली तुम्ही घेतल्या. आणि आता तू कॉर्पोरेशन घडटा आणि आपण जर तुझ्याकडे जायना